प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 18वो विसवोड वोड 21 ते 35 पर्यंत. Mathew chapter 18 verses 21 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना ताचे सोरशें वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. हे पासत आपल्या साकरांचो हिशोब थारार घालूंक सोदतो कोण एका पाश्याक वरी सर्गीचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंतांचे वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें. देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सोय ताचे लागीं आसले नासले तितलेय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताचे दोनयान हुकूम घालो. म्हणटोच तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां अशें म्हणून तो चाकर ताचे पांयां पडलो. ते चाकराचे चुचुळे धरून ते दोनयान ताका सोडलो आनी ते रीणय ताका बक्षिले. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलेलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीत पर्यंत ताणें त्या वांगड्या चाकराक बोडखणीक घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयाक कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मारलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरी जावन ताणें सगळें आपलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कसोबांच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्याक कर्जांत थावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां तातूंत जेजू बक्षी नासतो चाकराची वपार आमकां शिकयता. आनी भाव भयणीनो, ही वपारीन जेजू आमकां कितें शिकोवंक सोदता? पेद्रू येता, जेजूक म्हणटा, सोम्या कितले पावटी म्हज्या पेल्या म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बक्षिचो 7 पावटी लेगून? भाव भयणीनो, जेन्ना पेद्रू जेजू कडेन येयलो आनी विचारूंक लागलो की हांवें म्हज्या चाकराक चाकराक न्ही, हो जणे कडेन म्हाका दुखयला, ताका हांवें 7 पावटी बक्षूंक जाय, तो समजलो की तो एकदम व्हडल्या काळजाचो मनीस आसलो. आनी भाव भयणीनो, आयज ज्या भाशेन पेद्रून हो प्रश्न जेजूक विचारलो, खूब फाटी आमी हो प्रश्न आमी असो देवाक विचारता, सायबा कितले फाटी म्हज्या घरकाराक हांव बोगसूं, कितले फाटी म्हजे बायलेक हांव बोगसूं, कितले फाटी हांव म्हज्या भुरग्यांक बोगसूं, कितले फाटी हांव म्हज्या सासूमांयक बोगसूं, कितले फाटी म्हज्या शेजाऱ्याक हांव बोगसूं, कितले फाटी हांव म्हज्या दुस्मानांक पासून बोगसूं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हो प्रश्न देवाक विचारता, कितले फाटी आमी बोगसूंक जाय, जो जबाब जेजून पेद्रूक दिलो, तोच जबाब जेजू आयज तुका आनी म्हाका दिता. आनी जेजून पेद्रूक कितें म्हणलें? 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. भाव भयणीनो, एका दिसान कोणाक 70 पावटी 7 बोगसूंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो, आमच्या मनशा सैमान हें एकदम आगोट. आमच्यान करूंक जायना. आमी कोण आमकां एक पाटी दुखयलो, 2 पाटी 3 पाटी कोण तरी बोगसूंक तयार आहा, पूण एका दिसान 70 पाटी 7 कोणाक बोगसोवपाक आमच्यान फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान बोगसूंक जाता.
आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा पेद्रून हो प्रश्न जेजूक विचारलेलो त्या दिसा पेद्रू एक नोय रोचना जावंक नासलो. अजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. अजून पवित्र आत्मो ह्या शिसांचेर देवंक नासलो, कित्याक जेजू अजून संवसारांत आसलो. तो गेल्या उपरांत तेन्ना पवित्र आत्मो येयलो. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो, पवित्र आत्म्यान आमच्या सुरकींच्या पापाचो मोग आमचे भितर उरयलो. ज्या भाशेन ताणें तो मोग त्या शिसां बरोबर पेंटकॉस्ट आयतारा दीस ताणें तो मोग त्या शिसां मदें उतयलो, तोच मोग आयज देव तुज्या आनी म्हज्या काळजान उतयता जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोडूनदार म्हूण मानून घेता. तर भाव भयणीनो, आमच्या मनशा सैमान वा मनशा शक्तीन इन ह्युमन स्ट्रेंथ वा ह्युमन विजडम आमच्यान कोणाकूच बोगसूंक जायना. आमी म्हणटले आमी देवाचें उतर म्हणटात देखून हांव तुका बोगशितां. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवाचो मोग अणभवला, त्या मोगा वरवीं आतां आमी कोणूय आमकां चूक करीत जाल्यार आमच्यान तांकां बोगसूंक जाता. कित्याक जें आमकां फावो जालां तें इतलें व्हड आनी कोण आमकां दुखयता तें इतलें ल्हान. पूण ज्या मनशान आजून पासून देवाचो मोग अणभवूंक ना तांकां दूख भोगतली. कोणूय तांकां दुखीत, कोण ताचो घरकार, कोणची बायल ना. हांव म्हणना की कोणें आमकां दुखयलो आमी ते कश्ट भोगूंक जाय वो आमी कांयच करपाची गरज ना. हय भाव भयणीनो, देवान आमकां आपलें उतर दिलां आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमच्यान आमच्या दुस्मानांक पासून आमच्यान मागणें करूंक जाता, तांकां बेसांव दिवंक जाता, तांकां भोगसूंक जाता. पूण हें फकत आमच्यान करूंक जाता जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. कितले फावटी भाव भयणीनो आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थी म्हणटा, पूण कोणें आमकां कितें म्हणलें, कोणें आमकां माकोड म्हणलो, कोणें आमकां नाल म्हणलो, कितें आमकां वायट उतरां उलयलीं, आमी आतां इतली दुखी भरीत जाता. कित्याक आमकां तो अपमान लागता. पूण भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला, एके भाशेन एका मनशाक कितेंय म्हूण तूं, एका मेलेल्या मनशाक कितेंय म्हूण तूं, तो मेलेलो मनीस तो आपला उठचो ना आनी तुजे कडेन उलोवचो ना, तुका गायो पत्तून दिवचो, कित्याक तो मेलोलो मनीस. तेच भाशेन आमी ह्या संवसाराक मेलेलीं आसूंक जाय. आमी आमकांच मेलेलीं आसूंक जाय. तेन्ना भाव भयणीनो, कोणूय आमकां दुखयत जाल्यार, कोणूय आमकां वायट म्हणीत जाल्यार आमकां केन्नाच तें दूख भोगची ना. पूण जें आमी अणभवलां तें आमी आमच्या दुस्मानां पासून आमी दितले देवाचो मोग, तांचे पासून मागतले, तांकां बोगशितले, देवाक तांकां बेसांवनी भरपाक अशें आमचें मागणें जातलें. जेन्ना आमी अशें करता आमी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हूण आमी देवाक दाखयता आनी एक दीस एक सर्गीचें सूख भोगूंक आमी पावतले. तो भाव भयणीनो, आयज आमकां खरेपणी कोणाक बोगसूंक जाय जाल्यार आमी ह्या खुर्साचेर नियाळ करुया. जेजू खुर्सार हुमकलो, ताणें आमची पातकां घेतली, ताणें आमकां स्वर्ग उक्तो केलो. तर आमी आतां जेन्ना देवाची भुरगीं जाल्यार जेजूचे भावार्थ धरून आतां देवान पवित्र आत्म्या उदेशी आमचो मोग जो उतयला तो आमी दुसऱ्यांक दिवया. आमकां लोक कोण कोत्ता ते ताचेर आमी चोत्राय धरिनासतना फकत जेजूचेर धरया, पवित्र आत्म्याच्या मोगान आमी चलुया आनी दुसऱ्यांक बोगसणें आनी मोग दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.